राज्यात लोकांची फटवणूक करून तांचेकडल्यान लाखांनी रुपया लुबाडपाच्या प्रकरणांनी वाड जायत आसा। शुक्रारा अशा तरेच्यो कांय घडणुको सामकार आयल्यो। फोंड्यां उसगांवचे एके बायलेक कुरियरांतल्यान पार्सल आयिल्ल्याचो फोन करून धाडिल्ल्या लिंकाचेर क्लिक कर सांगून तिच्या अकाउंटांतल्यान सुमार 75,000 फारयले। हे प्रकरण ताजे आसतनाच बाणावलेच्या एका बायलेक एका अनवळख्यान दिल्लीच्या गुन्यांव फांट्याचो अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून तशेंच ड्रग्स तस्करीत तिचो आस्पाव आशिल्ल्याचे सांगून तिका 4.5 लाखाची तोपी घातली। कोलवा पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। दिल्ली क्रायम ब्रांचाचो अधिकारी आसा आणि तूं ड्रग्स प्रकरणां गुंतला, तुका आमी ड्रग्स प्रकरणा खातीर भितर उडयतले असो म्हणून एक व्हिडिओ कॉल करून बाणावलेच्या एका बायलेक एक फोटींग कॉल आयलो आणि ताका 4,41,000ची फसवणूक केली। ह्या बद्दल कोलवा पुलिसांनी तक्रार नोंद केली आसा। काल ही तक्रार दुसऱ्या तक्रार नोंद जाली आणि कोलवा पुलिसांचे निरीक्षक रितेश तारी ह्या प्रकरणाचो तपास करतात। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे त्या बायलेक एक व्हिडिओ कॉल आयलो आणि त्या व्हिडिओ कॉलाचेर सांगलें की आपूण दिल्ली क्रायम ब्रांचाचो अधिकारी आणि आपलें नांव विकास प्रसाद आणि ताजे नंतर त्या बायलेक सांगलें की तूं जर पयशे ट्रान्सफर करिना जाल्यार तुमकां ड्रग्स प्रकरणाक आमी धरतले आणि तुमकां अटक करतली। त्या प्रमाणे ती बायल दिल्ली आणि ह्या कारणान तिणें ते पयशे ट्रान्सफर केले। मागीर तिका कळ्ळें की आपली फसवणूक जाल्या। ताजे नंतर तिणें कोलवा पुलिसांक तक्रार केली। अशीच एक तक्रार काही दिसां पयलीं फातोर्डा पुलिसांनी जाल्ली आणि ती डिटेक्ट केल्ली आणि तातूंतल्यान बॉम्बेच्यान 3 जाणांक आपूण ताणें सांगिल्लें की आपूण पुलीस अधिकारी आणि बॉम्बेच्यान 3 जाणां फातोर्डा पुलिसांनी 3 जाणांक धरून हाडिल्ले। आता पुलिसांनी लोकांक आव्हान केलां की असल्या कॉलाक बळी पडनाकात। जाल्यार आनी एका प्रकरणात फातोर्डेच्या एका दादल्याक थायलंड टुराची ऑफर दिवन 1,15,000ची तोपी घातिल्ल्याचे सामकार आयला। आयज फातोर्डे पुलीस स्टेशनार एक कंप्लेन रजिस्टर जाली, ती म्हणजे थायलंड टुराक व्हरता म्हणून एक अखिल नाटकणी ह्या भुरग्याक 1,44,000 रुपयाचे फटको बसलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे प्रेरणा टूर्स एंड ट्रॅव्हल्स हे हरियाणा बेस्ड कंपनीन ताका संपर्क साधलो, फोनाचेर कॉन्टॅक्ट केलो आणि थायलंड टुराची ऑफर दिली। ताजे नंतर ताणें सांगलें की वेबसायटार वचून चॅक कर, वेबसायटार वचून चॅक करतकीर त्या प्रेरणा कंपनीच्या 4 वेगवेगळे सेल्समॅनांनी ताका कॉल करपाक स्टार्ट केली आणि ताका जी पॅकेज दिली थायलंडाची ती ताका बरी दिसली। ताणें कारण ताका तांचे HDFC बँकेन भितर पयशे भरपाक लायले। 1,44,000 रुपया ताणें भरले आणि हें प्रकरण जें आसलें हें नोव्हेंबर 25 ते 13 डिसेंबर ह्या मदीं आशिल्लें। आनी ताजे नंतर वकील कंटिन्युअस तांकां फोन करतालो, ते फोन रिसीव करताले, मातशें डिले जाला अशी वेगवेगळी कारणां सांगून मुखार उडयताले। पूण अखेर ताणें जेन्ना ताका कळ्ळें की आपल्याक टोपी पडल्या तेन्ना ताणें फातोर्डा पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन केली आसा। सद्याक गोंयांत असल्यो केसी वाडत आसात, वेगवेगळ्यो केसीस जायत आसात, सायबर फ्रॉडाच्यो जातात, भायल्यान फोन करतात, कोण पुलीस म्हूण सांगतात। सो लोकांनी एकंदरीत आतां तरी सावधान जावचें अशी मागणी पुलीस करतात। म्हणटकीर ती खातीर मडगांवच्या नांव गौरव करता।